गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर सरकाराचो प्रवक्तो कसो उलयता म्हूण NSUन थोमणो मारलो। 28 वर्सां वयल्या स्टुडंटांक तूं मुखार घेना जाल्यार तांकां ॲडमिशनाक कित्याक दिता असो प्रस्न नॅशनल स्टुडंट काँग्रेसीच्या अध्यक्षान विचारलो। इलेक्शन जिखल्यार आमकां कायदो बदलपाचो अधिकार दितले हें बरोवन दी अशें तो VCच्या स्टेटमेंटाचेर उलयलो। VCन शुक्रारा विद्यार्थी संघटनांचे भुमिकेचो विरोध केलो। So if there's student politics, you have to be 24 or below if you're an undergraduate. You have to be 26 years or below if you're a postgraduate. And you have to be, I think, 28 years or below if you are a research student. So if I face a student delegation where there's anybody over the age of 28 there, I will not interact with you. You've got to participate under the rules that already exist, win the election, and then change the rules. Then agitate to change the rules. VCच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर NSUन हरकत घेतली। इज इट दॅट VC आपली जी खुर्ची आसा ताज्या वयर चेअरमॅनाची खुर्ची म्हणटा, कित्याक एज फार एज माय अंडरस्टँडींग गोज जी कितें रुल्स बी चेंज जाता ते चॅन्सेलर, वायस चॅन्सेलर, एकेडमीक कावन्सील, EC, स्टँडींग कमिटी हांच्या थ्रू जाता। स्टुडंट्स बॉडी खंय आसना। आनी तांणी जो कितें स्टेटमेंट दिला इलेक्शन जिका आनी चेंज केला तातूंत तांणी फक्त म्हाका इतलेंच सांगचें इमॅच्युअर कित्याक म्हणटा ना, कित्याक कायद्यान खंय प्रोविजन आसा की जे स्टुडंट पॅनल जिखता तांचे कडेन रायट आसा टू चेंज द इलेक्शन्स। जेन्ना तो म्हणटा की इलेक्शन जिकान रूल चेंज करा, वो इतलो स्टेटमेंटा खातीर म्हणे पयलीं दिवपाक कितें जातालें। सो टेल हिम टू गिव इट इन रिटर्न, कळ्ळें तुका, की इलेक्शन जिखता आनी समज तुमचो चेअरमॅन जाता जाल्यार आपल्या खुर्चे वयर तूं आनी तूं सांगता तें सगळें आपूण आयकता। सो पावर्स ऑफ द वायस चॅन्सेलर वूड बी वेस्टेड इन दॅट चेअरमॅन। दीस इज वॉट इज हीज अंडरस्टँडींग आय गेस। तो म्हणटा की लिंगडो कमिशनाचे आपूण रुल्स फॉलो करता अशें तशें, एंड आय वूड नॉट एंटरटेन समवन हू इज अबाउट 28। हांव पयलीं PCCन शिकतालो, म्हजी एज 28 क्रॉस जाल्या, हातून लिपोवपा सारकें कांय ना, हांव तें लिपोयना केन्ना। सो हांव कितें म्हणटा, लिंगडू कमिशनाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे, सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे लिंगडू कमिटीचो रिपोर्ट कित्याक इम्प्लिमेंट जावपा आसलो टू स्टॉप द क्रिमिनलायजेशन, तें कित्याक स्टॉप करना। सुप्रीम कोर्टाचे इतलोच तूं भक्त आनी समज तूं फॉलोवर न्ही जाल्यार पयलीं तूं तें इलेक्शन सिस्टम चेंज करता। इलेक्शन सिस्टमान पार्टिसिपेशनाक बॅरियर आसा। वॉट स्टेटमेंट ही गेव दॅट आय कॅनॉट मीट समवन हू इज अबाउट 28, दॅट इज टोटली अ इमॅच्युअर स्टेटमेंट। ही इज जस्ट एक्टिंग लायक अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गव्हर्मेंट। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार। 125 कोटींची लोकसंख्या आशिल्ल्या भारतात ऑलिंपिकाक फावो तशी पदकां मेळनात ताचें मुखेल कारण खेळा साधन सुविधांचेर आड नदर। कुर्टी फोंड्या सरकारी जिमाची परिस्थिती सामकी बाबत। 12 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या जिमाचेर सरकाराची पुराय आड नदर। SAGक कळोवन जालें, अजून परिस्थिती सुदरना म्हूण जिमात येवपी तरणाटे सांगतात। 12 वर्सांत काँग्रेस आनी BJPची सरकारां पळोवन जालें। काँग्रेस आनी मोगोचे आमदारय फोंडेकारांनी पळयले। पळयात कुर्टी फोंड्या स्पोर्ट्स संकुलाच्या जिमाची परिस्थिती। Audio preview. हे परिस्थितीचेर कुर्टीच्या जिमात येवपी तरणाटे उलयले। त्यो प्लेट्स आसा त्यो पडटाल्यो अश्यो, त्यो ट्रेनरानूच ते आपल्या स्वताच्या खर्चान वेल्डिंगाक हाडून वेल्डिंग मारून दवरल्या। म्हणजे नाजाल्यार पांयाचेर पडटाले, पडलेले पांयाचेर। हय, थंय दुसरो बेंच आसा थंय बसता तो, ते सीट एकदां कोणाचे तरी सायडीक सरले आनी तेजे जांगेक लागले ते बेश्टे प्लेटीच उरता थंय। सीट ते मडलेले आसा आनी सगळे इन्स्ट्रुमेंट सगळे गेल्ले आसा, सगळे कळमेले आसा आनी थोडे चलत ना। फ्लोरूच सगळो गेला। वयल्यान ते आसा तितकें तें मॅटींग आसा पळय तितकें कोणा सगळे गेल्ले आसा। पहला स्टार्टिंग कभी ओपनिंग हुआ तभी सारा है, तभी से आता है, तभी अच्छा था, बहुत लोग आते थे इधर, उसके बाद में कौन कुछ नहीं करायला। ऑलिंपिक मेडलांची अपेक्षा हे परिस्थितीत घडये पुराय जावप कठीणच। सरकारा आयली आनी गेली, आमदारय बदलले, जिमाची परिस्थिती मात सुदरना। आमचें कितें जाता गोवोरमेंटाचें सदांच ऑलिंपिकाक सुद्दां कितें जाता आमकां गोल्ड हाडपाक जाय अशें दिसता, पूण कितें फॅसिलिटी कांयच ना। आपले स्वताचे हिमतीचेर जेन्ना गोल्ड हाडटात तेन्ना तेजो उदो अशें कांय ना। थंय येवपी भुरगे सांगतात तांणी कितलेशेच फावट ही गजाल संबंधितांक कळयली, परिवर्तनच ना। एका वर्सा पयलीं बदली जावन नवो कोच ह्या जिमात आयलो, ताणें 6 म्हयन्या पयलीं SAGक बरयलें।
कितलो तेंप जालो लेटर गेले आता 6-7 महिने जाले 6-7 महिने त्याच्यामध्ये कोणी येयल्लो बीन पळोवपाक हांगासर हय आयले थंयच्यान आयले. सरकारी जिमाची ही परिस्थिती चढ फीक लागून प्रायव्हेट जिम परवडना. सरकार केन्ना दखल घेता ताची वाट पळोवप सोडून सद्याक आनीक पर्याय ना. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मुरगांवच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा भायर शेनवारा सकाळी देशाचो झेंडो परतो लावपाचो प्रकार घडलो. प्रुडंटान डेप्युटी कलेक्टराच्या नदरेक चूक हाडून दिले उपरांत झेंडो सारको लायलो. वास्कोच्या एका सुजाण नागरिकाक आज प्रुडंट मिडियाक आज आमकां इन्फॉर्म केलें की वास्कोचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा तेच्या भायर जो फ्लॅग चडयता तो आज उलटो चडयल्लो आसा म्हणून. जेन्ना आमी हांगा येयले प्रत्यक्ष येवन पळयले तेन्ना खरोच तो फ्लॅग उलटो आसलेलो आनी आमी मागीर डेप्युटी कलेक्टर म्हादेव आरोंदेकर हांकां फोन करून सांगलें की तुमच्या ऑफिसाचो हांगसरलो फ्लॅग हो भायर उलटो लायिल्लो आसा. त्याने वास्को PIक इन्फॉर्म केलें आनी वास्को PIन आपलो हांगसर स्टाफ धाडून फ्लॅग तो परतो सारको केल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. घेऊ एक ब्रेक.